Just imagine. विसवा उपरांत तुमचे स्वागत. विष्णू वाघ is very busy these days. He is busy distributing invitation cards of his Grah Pravesh. Now he has shifted from Fonda to Sattari. His new residence is Mahadai. Yes, Mahadai will be soon declared as Tiger Reserve, and Vishnu Wagh has not informed LIC office, banks and his other connections about change in his address. सिलेंडर वालो म्हाका विचारता आपण आता गॅस खंय डिलिव्हर करू, फोण्या काय सत्तरी, चड चिंतून पडला. ओके जोक्स अपार्ट. ओके 35 वाघ म्हादई वाठारांत भोंवतात अशें WII देहरादूनान आपल्या रिपोर्टान सांगला. जस्ट इमॅजिन, ताच्याय फुडली म्हायती WII देहरादूनाक दिता की 35 न्ही तर आता 36 वाघ भोंवतले. ऍड कर. पण जाला कितें, 35 वाघ जे म्हादई वाठारांत भोंवतात तेंच्यांनी कितें सांगलां की विष्णू वाघ जर हांगा म्हादईन रावंक येत जाल्यार आमी रावचे ना म्हणून, आमी म्हादईन रावना. तांकां म्हाका दिसता कविता म्हणजे तांकां अत्याचार म्हणटात ते. रॉंग कमेंट. अजून ज्यूस पावना म्हजो स्टुडियोन, सो ही बातमी ऑन एअर वयची ना जो पर्यंत म्हाजो ज्यूस हांगा स्टुडियोन येना. म्हाजो मेकअप मॅन घरा आफयर तेका कितें जालां पळय, देंवता मरे सगळो मेकअप. लोक ऑलरेडी पेंट. दिगंबर कामतीन हालींच खड्डे पडलेल्या रस्त्यांचेर स्वता झाडां लावन BJPचो निशेध केलो. तांचें म्हणणें आसा की हाली आनी खास करून ह्या वर्सा BJP एज अ ओपोजिशन पार्टी आपलें काम सारकें करिना. पूण हाचो रिवर्स इफेक्ट जाला हें सीएमाक खबर ना. चर्चिलान ह्या घडणुकेन सामको चर्चिल दुखावला आनी ताका सामकें वायट दिसला. ऑर इज इट सीएम्स एक तीर दो शिकार तंत्र. राज्याचे मुखेलमंत्री दिगंबर कामतीन सध्या BJP आड एक नवी मोहीम सुरू केल्या. BJPचे सगळे निषेध कार्यक्रम हे हायजॅक करपाक सोदतात अशें तेंच्यांनी खासा जस्ट इमॅजिनाक सांगलेलें. पूण तशी आमचे कडेन बायट बीन कांय ना तशें. हालींच तांणी वार्का हांगासर एक फोणकूल पडलेल्या रस्त्यान झाडां रोवन वन महोत्सव केलो. हो तांचो BJPचेर निशेध. पूण हातूंतसून चर्चिल बेजार जाला आनी दुखावला. सीएम म्हणटा ओपोजिशन पार्टी जर निष्क्रिय जाल्या जाल्यार आपुणूच तेंचें कार्य करून दाखयतलो. ह्या सुवाळ्याक राना मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिक्स, चीफ सेक्रेटरी संजय श्रीवास्तव, फॉरेस्ट कन्झर्वेटर शशी कुमार आसलेले. जेन्ना आमी विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर हांकां मुख्यमंत्र्यांच्या वन महोत्सव आनी वृक्षरोपणाचेर विचारलें तेन्ना तांणी म्हटलें की वृक्षरोपण हें एक व्हडलें स्कॅन्डल आसा आनी तातूंत बरे जाण भागीदार आसात. I am very sorry to say all these people have knowingly or unknowingly have become part to this scandal. जाणून बुजून किंवा न कळत हे सगळे लोक या स्कॅन्डलाचो भाग जाल्ल्या. आय गॉट डॉक्युमेंट्स टू प्रूव्ह दॅट. ब्युरो रिपोर्ट जस्ट इमॅजिन. एनसीपीचे नॅशनल सेक्रेटरी जितेंद्र देशप्रभू सध्या गोंयान आयिल्ल्या एनसीपीच्या गोवा डेस्क इन्चार्जाचेर बरेच भडकल्यात. नॉर्मली थंडपणान, समजिकायेन आनी देवा भशेन वागपी देशप्रभू आयज पयल्या फावट कोणाचेर तरी भडकताना आमी तांकां पळयलें. कारण कितें आसूं, पण 12 मिनटाच्या इंटरव्यूवान 9 फावटी तरी थिल्लर बाई म्हणपी देशप्रभून लास्टाक मिडियाचे धन्यवाद मागले. पूण देशप्रभूक खबर ना की ताणें अननोईंगली, अनइंटेन्शनली रवी नायक हांच्या बरोबर कॉम्पिटिशन लायला. पळयात आमचो खासा रिपोर्ट. जितेंद्र देशप्रभू भारती चव्हाण हिचेर सामके चाळवळ्यात, तिडकल्यात. कोणें बेटे भारत देशाचो भा पासून तांच्या फुड्यान म्हणीन जाल्यार ते सामके खवदळ घालतात. खंयचे तरी अगाश्ट वेहेमेंटली अशें कितें म्हणून. जस्ट इमॅजिनाकडे ते 12 मिनटां 16 सेकंड उलयले. तातूंत तांणी खुबश्या फावटी थिल्लर बाई हो शब्द वापरलो. जितेंद्र देशप्रभून नकळत रवी नायका बरोबर कॉम्पिटिशन लायला हें तांकांच खबर ना. पवार साहेबांनी एका अतिशय थिल्लर व्यक्तीक आज एक ऑब्झर्वर म्हणून गोंयचो अपॉइंट केला. अत्यंत थिल्लर महिला आसा. तर ही थिल्लर बाई, पण हांगा ही अशी थिल्लर बाई धाडप म्हणजे एक कसलें षडयंत्र आसा. कोणी षडयंत्र केला
ते हांव सांगू शकना. तर असली बाई हय जी धाडल्या तिचो थिल्लरपणा आमी सहन करून घेवपी न्ही. ही उपशुंब थिल्लर बाई येतली हांगासर आनी गोंयच्या विशयी उलयतली, एका कोण मान्यता दिवचो ना. आणि हिचो थिल्लरपणा सहन करपाची गरज ना आमकां. आनी तरी आसतना पवार साहेब जर ह्या थिल्लर बाईक जर दवरली जाल्यार मग आमकांय विचार करचो पडटलो. मदींच जितेंद्र देशप्रभू मूळ विषय विसरले आणि पत्रकारांचेर घसरपाक लागले. पातळीचेर गेल्यार एक थोथांड करप, एक रुपयाचो पेपर विकपा खातीर खंयच्या थराक ही पत्रकारिता, खंयच्या सकयल्या पातळीचेर पत्रकारिता केल्या हेचे विशयी दुःख जाता. मिडिया अशीच जर सकयल रसातळाक जर वचपाची आसा. मागीर मदींच कोणे तरी तांकां याद करून दिले की ते थिल्लर बाई बद्दल उलयताले. ही जी प्रभारी म्हणून कोण जी थिल्लरपणा हांगा जी नाचयता ताका कंट्रोल करपाक सर्व एनसीपीच्या एक तर कार्यकर्त्यांनी फुडाकार घेवंक जावो. कांय वेळा पयलीं पत्रकारांचेर घसरपी देशप्रभूंनी आपणाक मूळ विशयाचेर परत हाडल्या बद्दल पत्रकारांचे धन्यवाद मागले. धन्यवाद. आता देशप्रभून 12 मिनटाच्या बायटीन तब्बल 9 फावटी थिल्लरबाई हो शब्द वापरला. आता पळोवया तांणी रवी नायकाचो अबादीत आसलेलो रिकॉर्ड मोडला काय ना. रवी नायकान फाटीं 5 मिनटां आमच्या कडेन उलयल्ले आनी ह्या 5 मिनटाच्या बायटीन तांणी हातार मेजू येना इतक्या फावटी आसा 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 म्हटलेलें. हेका लागून ते काही जे आसा ती घरां आसात आनी PWD मिनिस्टर चर्ची लालेमानूय ते डिस्कशन केल्लें आसा आनी प्लस एका रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा, आमी दिल्लें आसा, हांवें दिल्लें आसा. जे जे फोटो जे आसात म्हणजे कोट्टी जी आसा 3 किलोमिटर नॅशनल हायवे ऑलरेडी एक्वायर केल्ले आसा. बोमा लागता फुडें इवन फुडें पडचे पर्यंत ते हायवेचेर जे आसा जो आसा तोच रावपाक जाय. कित्याक PWD जे आसा पळय हायवे PWD लागता तेगेले जे PWD इंजिनियर सगळे आसा ती वेगळी गोश्ट आसा. पूण हांगा ह्या 45 खंय जे आसा डायवर्शन घेवपा मेळटा तेणे घेवचें हें आसा. पूण ताका लागून कितें आसा हे कंपनीचेर तेणेच जावचें अशें म्हाका लागता. आनी आमचे ते सगळे आसा ते तेणी सजेशन दिलें पळय PWD मिनिस्टर ते फिजिबल आसा काय ना ते पळोवपाक जाय. फिजिबल आसा काय ना ते विचाराक घेवन ते त्या प्रमाणे नेक्स्ट जावपाक जाता फिजिबल. कारण ऑलरेडी म्हाका आयकलां त्या प्रमाणे टेंडर तेंचे जाल्लें आसा. हेजी टेंडर जे हायवेचे जाल्लें आसा. आमी तुमकां दाखयल्लें की जितेंद्र देशप्रभू आनी रवी नायका मदीं शाब्दीक कॉम्पिटिशन, तर ताचो निकाल असो आसा 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 निकाल आसा. देशप्रभून थिल्लरबाई हो शब्द तब्बल 9 फावटी म्हटला, तर रवी नायकान आसा 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 हो शब्द तब्बल 23 फावटी म्हटला. सो सांगपाची गरज ना की विनर इज नन अदर दॅन रवी नायक. फुडें पागेता ही बातमी सांगच्या पयलीं कळे घातले. आता खंय 40 आता खंय एक मिनिट सॉरी आता खंय 40 आमदारांक आपलो काम धंदो सोडून आपापल्या कॉन्स्टिट्युशनी वाघ सोदीत भोंवचें पडटलें काय कितें. युनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट जयराम रमेशान म्हादई हो टायगर रिझर्व करचो म्हणजे वाघा खातीर रिझर्व दवरपाचो म्हणून एक प्रस्ताव धाडचो म्हणून सांगला गोंय सरकाराक. मागीर आमच्या राना मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्सान हालींच आमकां सांगलें की सगळ्या आमदारांक खंय तो चीट बरयतलो आनी सांगतलो की त्यांच्या वाठारांत कितले वाघ आसा ते आपणाक सांगचे म्हणून. म्हणजे आतां सगळे आमदार वाघ सोदीत भोंवतले आनी काय काम ना. So I will write to the respective MLAs of that area to give their say, to react on this issue. वेल ही बायट ऐकून सगळ्यात पयली रिप्लाय आयलो तो रवी नायकाचो. ताणें सांगल्या की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 वाघ आसात म्हणून. रॉय, रितेश, रवी आणि कोण तरी विष्णू खंय. वेल इश्टानो,
खबरां विचित्र सोंपोवच्या पयलीं आमचो आयचो व्हिडिओ ऑफ द डे पळोवंक विसरो नाकात. इश्टानो, नाल्ल हो गोंयकाराचो सामको आपुलकीचो विशय. कडी जावं रोस, डिंका चिका जावं DK बोस, सगळ्या गजाली नाल्ल हो जायत आसता. पूण बाजारांत वचून बरो नाल्ल कसो घेवप, कसो पारखुपप आमी एक बरो नाल्ल. एक नाल्ल हांगा आसा बोणेर पयलीं पासून त्या आयच्या आमच्या व्हिडिओ ऑफ द डे भितर CM आमकां दाखयता की कसो बाजारांत वचून एक नाल्ल विकतो घेवप आनी कसो तो फोडप. बरो वाजोवन पळोवप, पाणी कसा खसा खसा खसखसता भितर. मागीरूच तो फोडप. नाल्ल कोणी फोडूआ आनी कोणाचोय नाल्ल आसूं तो. कातली सगळ्यांक पावोंक जाय हेंच धोरण आसता सरकाराचें. इश्टानो, तुम्ही जर बेकार आसात आनी तुमकां जर कांयच काम धंदो ना जाल्यार तुमचे फीडबॅक्स आमकां जरूर धाडात, जरूर कळयात. SMS करात गोंय FB स्पेस सोडा आनी मॅसेज तुमची टायप करा आनी धाडा ती ह्या नंबराचेर 59898 59898. वा तुम्ही म्हाका मेल करूं शकता. मेल करा paresh@prudentmedia.in हाचेर. आनी ह्याच बरोबर आमचे आयचे हे खबरां विचित्र आमी हांगाच सोंपयता. परत मेळोया फुडल्या मंगळारा. तो पर्यंत पळयत रावा जस्ट इमॅजिन. शी नाका जालें रे हे गरमेन. अनप्रोफेशनल. तुम्ही इंडियन्स मरे अनप्रोफेशनल. हांव सांगता, हांगा आतां हांव एंकरिंगाक बसला 15 मिनटां, वारें ना, AC ना आनी म्हाजो हे खंय गेलो, ज्यूस खंय, आजून ज्यूस कित्याक येना, म्हाजो मेकअप मॅन खंय रे, चायेक गेला काय जेवणाक गेल्यार तो. अरे हांवें BBC केलां, हांवें CNN IBNाक केलां एंकरींग, मागीर हांवें CNNाक एंकरींग केलां, टायम्स ऑफ इंडियाक सुद्दां हांवें एंकरींग केलां. पण केन्नाच पळोवना सेटअप हांव असलो. आनीक हांव तुमी तरी एक्सपेक्टेशन धरूं नाका की हांव हांगा येवन आनीक एंकरींग करतलो. प्लीज म्हाका खरेंच आनी म्हाजो चॅक दिया पळय, हांव चल्लो. आय एम रियली फेड अप. वॉट द हेल इज गोईंग ऑन रे. अनप्रोफेशनल. कांय तांकां याद उरना. शॉर्ट मेमरी पीपल.